आमच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws, Season 4. I take this opportunity to welcome the team of Kavita Trust, which is conducting an audition for Biri Biri Paws. This is Government College Boda Madgaon. We are very happy to host this particular event. Thank you and welcoming all. डायची वर्ल्ड आणि कविता ट्रस्ट आयोजित बिरी बिरी पावसाच्या एपिसोडात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आणि आजच्या या सर्तीचे परीक्षक आसात भोवमानेस्त अनंत अग्नी, तांकांय हांव ह्या वेळार येवकारता. आणि ह्या एपिसोडात आमी आमच्या माणकुल्यां कडेन उलयतली, तांच्यो कविता आयकतली आणि तांची जी पी निरागसपणां आसा ती आयज आमी पळयतली. तेन्ना फुडें वळटना आमी पयल्या सर्तका कडेन उलोवया आनी तांची थोडीशी खबरी आयकुया. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव सहर्ष सिद्धेश नायक. आनी तूं खंयच्यान आयला? पंटेमळ कुर्चडे गोवा. आनी तुका कविता बीन आवडटा, काणयो बीन आवडटा? हय. आणि आयज तुका कविता कोणे शिकयला? आयज जी तू म्हणटली ती कविता मम्मान शिकयला. तर ऑल द बेस्ट तुका, बरी जावनी. नमस्कार. कवितेचे नाव जावन आसा वाटेर मेळे बके. बरोवपी कवी रमेश साजू घाडी. काल शेतांत वयतना वाटेर मेळे बके. रडत रडत सांगूक लागले तोळे जाले सुके. सुक्या तळ्यात नागे उरूक एक लेगीत खोरू. एका पायार उबे रावून कितें तोंडान धरू. ओखण्या शेतात भोवून पोटाक लागली भूक. तळ्या बांदार नागे उरूक एकूय जितो रूक. रुखावेले शिल्ले पोर खंय गेले पळून. बेपकाची सान पोरां कोणी गे खाली तोळून. मन आतां नागे थाऱ्यार सोडून वता देस. म्हज्याय पोल्यार भावली दुका पळून बक्या भेस. देव बरें करू. सर्श बाबू, खूप सुंदर कविता सादर केली. खेरीतपणान निमाणे कडेन बक्या भेस ब आणि भ हें येता पळय न्ही, तेन्ना खूब कठीण आसता तें ब आनी भचो उच्चार सांबाळप. नाल्यार बचे जाग्यार भ जालें आनी भचे जाग्यार जर ब जालें जाल्यार अर्थ बदलूं येता. तुवें खूब सुंदर बारीकसाणेन प्रत्येक उतराचेर भर दिवन कविता सादर केली. भंय दिसता कविता सादर करतना? ना. व्हेरी गुड. हांवें तुका प्रस्न विचारलो इतल्याच खातीर की फाटलीं 3-4 वर्सां हांव तुका कविता फेस्टाक पळयतां. खूब बरे तरेन कविता सादर करता आणि प्रत्येक वर्साक तुजे भितर गुणात्मक बदल जायत वता. ही बरी गजाल. तुवें सांगलें मम्मी शिकयता म्हणून कविता. मम्मी कविता शिकयतना सपोज मम्मी चुकता अशी दिसता जाल्यार तूं तिका सांगता. व्हेरी गुड. हे खेपेक तशें कितें जालें की मम्मीन शिकयतना सांगलें की अमकें उतर अमकें घेवपाक जाय आनी तुवें सांगलें मम्मीक तशें न्ही गे तें अशें म्हणून? तशें बी जालें ना जालें ना. ओके, व्हेरी गुड. तुका केन्नाय बकें मेळ्ळा? हय. आनी बकें उलयलां तुजे कडेन? ना. फुडले खेपेक जेन्ना बकें मेळटलें किंवा कोणीय अशे प्राणी पक्षी मेळटले तांचे कडेन उलोवपाक शीक. कारण आयज तूं कविता सादर करता, फाल्यां तुवें कविता बरोवपाक जाय
आनी ते बरयतले जर जायत सैमा कडेन उलोवपाक जाय. सैमातल्या झाडां कडेन, पक्षां कडेन, मळबा कडेन, उदका कडेन, दोंगरा कडेन, न्हंया कडेन, वजऱ्या कडेन उलोवपाक जाय. तेन्नाच ते सैमाचे भाव, तांच्यो भावना आपल्याक कळपाक शकतात आनी त्यो उतरांतल्यान कवितेच्या माध्यमांतल्यान येवपाक शकतात. खूब सुंदर कविता सादर केली. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बाय तुजें नांव कितें? तनुश्री श्री दत्त प्रभू. आनी तुवें आनी पयलीं केन्ना तरी कविता सादर बीन केल्या? हय, खंय केल्या? शाळेंत. शाळेन केल्या आनी कविता ट्रस्टानूय तुवें केल्या आदी न्ही? हय. आनी तुका पावसान होडी बिडी सोडपाक आवडटा? बोटी बीन सोडटा तूं कागदाच्यो करून? केन्ना करूं ना. केन्ना करूं ना? आतां करा आनी सोड. ओके? आनी आयची कविता तुजी बरी जावनी. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. कवितेचे नाव पावसाची ही धर्तरी. कवी अंबेश तळवटकर. पावसाची ही धर्तरी. काल फातोडेर धर्तरी न्हावून उमेदीन भायर सरली. काल फातोडेर धर्तरी न्हावून उमेदीन भायर सरली. कित्याक म्हणून कोणूच नकळो. कित्याक म्हणून कोणूच नकळो हासत लाजत आशिल्ली. कित्याक म्हणून कोणूच नकळो हासत लाजत आशिल्ली. माथ्यार तिणें कवळी फुलाय आमाडो घालून मायिल्ली. माथ्यार तिणें कवळी फुलाय आमाडो घालून मायिल्ली. लवूच तिका भास्करान दोंगरा वयल्यान पळयल्ली. लवूच तिका भास्करान दोंगरा वयल्यान पळयल्ली. कोगळ्यान सकाळीच म्हळ्यार राग गावंक सुरवात केल्लो. कोगळ्यान सकाळीच म्हळ्यार राग गावंक सुरवात केल्लो. मोराच्या नाचान तातूंत सैमाक वेगळाच विश्वास पेलो. मोराच्या नाचान तातूंत सैमाक वेगळाच विश्वास पेलो. शीतळ वारे झाडां पेडाक लवू लवू हालयताले. शीतळ वारे झाडां पेडाक लवू लवू हालयताले. धर्तरेच्या माथ्यार अळंग शुभ्र थेंबे उडयताले. धर्तरेच्या माथ्यार अळंग शुभ्र थेंबे उडयताले. कोळ्या खिणांनी धर्तरीक सुवर्णान न्हाणयली. कोळ्या खिणांनी धर्तरीक सुवर्णान न्हाणयली. सोबीत काय तिची आज कोणच्या कोणच्यानी पातळिल्ली. सोबीत काय तिची आज कोणच्या कोणच्यानी पातळिल्ली. 2 पार मेरेन कोयिल्ली गजाल खूबच फामाद जाल्ली. 2 पार मेरेन कोयिल्ली गजाल खूबच फामाद जाल्ली. पावसाच्याच मोगान धर्तरी चिप्प भिजून गेल्ली. पावसाच्याच मोगान धर्तरी चिप्प भिजून गेल्ली. देव बरें करूं. बाय तनुश्री, पावस आवडटा? हय. हय, कित्याक आवडटा पावस? कारण तातूंत म्हाका भिजूंक मेळटा. भिजूंक मेळटा आनी मागीर भिजून जातकीर थंडी जाता. हय. हय, मागीर घर रावपाक मेळटा शाळेंत वचनासतना. हय, शाळेंत वचपाक आवडटा काय घर रावपाक आवडटा? शाळेंत वचपाक आवडटा. शाळेंत वचपाक कित्याक आवडटा? कारण थंय खूब कितें कितें करूंक मेळटा. खूब कितें कितें करपाक मेळटा. व्हेरी गुड. म्हाका न्ही तुजो आत्मविश्वास आवडलो. तुवें कविता खूब सुंदर सादर केली. तुजे हावभाव खूब बरे आशिल्ले. तुजे उच्चार बरे आशिल्ले. उच्चार म्हळ्यार कळटा न्ही, उतरां स्पश्ट आशिल्लीं. आनीक खेरीतपणान हावभाव जे लागतात कवितेक, दोळ्यांच्यो भुंयो हालोवपाची जी हें आसा ती खूब सुंदर आशिल्ली. व्हेरी गुड. सुंदर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. तुजें नांव सांग. तिसऱ्या. तिश्या. आनी तूं खंयच्यान येयला? सपना सिटींतल्यान आयला. हां. आनी आयज तूं कविता सादर करतलें न्ही? तुका पावस बीन आवडटा? आवडना? कित्याक? कित्याक पावसाक थंडी जाता. थंडी जातली म्हणून? मागीर ताका लागून तुका पावस बीन आवडना? ओके, आयज कविता सादर करतलें मुगो. बरी जावनी. ओके? आयलो पावस, आयलो पावस, माथ्यार धर रुप्याच्यो धारो. माथ्यार बर बर वारो सुरता गर 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 गर. आयलो पावस, आयलो पावस, खेळुया उदकान. आयलो पावस, आयलो पावस, आयलो पावस, खेळुया उदकान. आयलो रुप्याच्यो धारो माथ्यार करो. रुप्याच्यो धारो माथ्यार बर बर वारो सुरता गर 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 गर.
आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, खेळूया उदकान. आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, खेळूया उदकान. आयलो झाडांचो सरसराट, उदकांचो खडखडाट, झाडांचो सरसराट, उदकांचो थपेलो वारो धरयतो. आयलो, आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, खेळूया उदकान. आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, खेळूया उदकान. आयलो पाऊस, दोगांचो गरगर. आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, खेळूया उदकान. आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, आयलो पाऊस, खेळूया उदकान. आयलो पाऊस. मैतिशा कविता बरी सादर केली. मातशें विसरलें, कांय हरकत ना, तुमची पिराय खूब ल्हान आसा, लक्षांत आयलें न्ही. सो अशें घडटा, खूब फावटी घडटा. खूब बऱ्या कवींच्या बाबतींत जाणटेपणांत घडिल्लें आसा, लक्षांत आयलें न्ही. तुमी खूब ल्हान आसात भुरग्यां, तुमकां खूब बरो फुडार आसा. आनी म्हाका तुजी एक गजाल बरी कितें आवडली की सुरवातेक तूं कविता मातशें विसरलें, मागीर तुवें पेपर वापरलो न्ही, आनी मागीर तुका दिसलें जेन्ना की आपल्याक पेपराची गरज ना तेन्ना तुवें पेपर सकयल दवरलो. हय काय ना? व्हेरी गुड. तुज्यान जाल्यार पुराय कविता सादर करता पर्यंत पेपर मुखार दवरूं येतालो. हय काय ना? पूण तुवें पेपर सकयल दवरलो आनी मुखार जितली आपल्याक याद आसा तितली सादर केली. चुको जातातच मनशा कडच्यान, तातूंतल्यान मुखार वचप हें म्हत्वाचें आसता. कांयच हरकत ना. सुरवातेक चुकून सुद्दां तुवें खूब सुंदर कविता सादर केली. वालोर तुका. बेस बरे तरेन तुवें कविता सादर केल्या. यत्न सोडनाका, यत्न म्हत्वाचे. प्रयत्न करत रावप, एक दीस खूब व्हड जातलें. येस, व्हेरी गुड. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. तुझें नाव सांग. म्हजें नाव आर्या परेश रावत. आणि तू खंयच्यान येयला? वर्धा माडगांव गोवा. म्हणल्यार ह्याच गांवचे. आणि तुका चॉकलेटी बीन खावपाक आवडटा? हय, कसली चॉकलेट आवडटा? सगळी. सगळी. आणि फ्रुटी ज्यूस बीन कितें आवडटा तुका? आणि आयज खंयची कविता तूं सादर करतले? 18 जून. 18 जून. बरें, ऑल द बेस्ट. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा 18 जून. बरोवपी आसा बा मनोहर राय सरदेसाय. 18 जून. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून. भावा तुका याद आसा 18 जून? भावा तुका याद आसा 18 जून? बंदखणीचे दुखी चिरे नवे आशेन धडधडले. बंदखणीचे दुखी चिरे नवे आशेन धडधडले. फिरंग्याले मस्ते बंदेर थरथरत समजले. फिरंग्याले मस्ते बंदेर थरथरत समजले. वावझडीत वेतले म्हणून पिंजून पिंजून. वावझडीत वेतले म्हणून पिंजून पिंजून. भावा तुका याद आसा 18 जून? भावा तुका याद आसा 18 जून? मंगळाराचो आसलो दीस पावस नेटान झडटालो. मंगळाराचो आसलो दीस पावस नेटान झडटालो. आम्या मुळात गावड्यापूर कुडकुडत रडटालो. आम्या मुळात गावड्यापूर कुडकुडत रडटालो. लोकणाचो आयलो पुरूस कोणाक खबर खंय साकून. लोकणाचो आयलो पुरूस कोणाक खबर खंय साकून. ताज्या शिवाउल्यान गेली आमची भुजा शिवशिवून. ताज्या शिवाउल्यान गेली आमची भुजा शिवशिवून. थोरा पोरा आयली धावत कोणाक खबर खंय साकून. थोरा पोरा आयली धावत कोणाक खबर खंय साकून. जुल्माच्या तुपकांतल्यान उजागुळे गेले सुटून. जुल्माच्या तुपकांतल्यान उजागुळे गेले सुटून. रक्ताची ऊब मेळून भूंय आमची जाली हून. रक्ताची ऊब मेळून भूंय आमची जाली हून. भावा तुका याद आसा 18 जून? भावा तुका याद आसा 18 जून? सोडणुकीचो आयलो दीस उठून उबो रावलो मनीस. सोडणुकीचो आयलो दीस उठून उबो रावलो मनीस. सगळे पास पडले तुटून. भावा तुका याद आसा 18 जून? भावा तुका याद आसा 18 जून?
कितले अशे आयले गेले 18 जून. आम्या मुळात कुडकुट्टा गावड्याचो पोर अजून. आम्या मुळात कुडकुट्टा गावड्याचो पोर अजून. भांगराचे गोंय आमचे कितले आसा पयस अजून. भांगराचे गोंय आमचे कितले आसा पयस अजून. मळबाचो माटो मोडून कुपा फोडून गडगडून. मळबाचो माटो मोडून कुपा फोडून गडगडून. जोगलाच्या झगझगात घिस्स करून झगझगून. जोगलाच्या झगझगात घिस्स करून झगझगून. दडकेवरी लोटून फुटून येऊन दी परतो 18 जून. दडकेवरी लोटून फुटून येऊन दी परतो 18 जून. त्या दिसा उगडासान हड्डे म्हजे पेट्टा उजून. त्या दिसा उगडासान हड्डे म्हजे पेट्टा उजून. भावा तुका याद आसा 18 जून. भावा तुका याद आसा 18 जून. देव बरें करूं. व्हेरी गुड, सुंदर. तुवें प्रश्न विचारलो भावा तुका याद आसा 18 जून. आतां हांव तुका एक प्रश्न विचारता. बाय तुका याद आसा 18 जून. हय. कितें जाल्लें ह्या वर्साक 18 जूनाक शाळेंत स्कुलांत तुमच्या? आमी क्रांती दिन सेलिब्रेट करतात. व्हेरी गुड, गोंयचो क्रांती दीस. व्हेरी गुड. तुजी पिराय खूब ल्हान आसा तरी तुका प्रश्न विचारता. जाप मेळना म्हणून कांयच हरकत ना. कितें जाल्लें 18 जूनाक? 18 जूनान डॉक्टर राम मनोहर लोहियान एक मिटींग अशी केल्ली जेन्ना सगळे लोकांक वांगडा येवन पोर्तुगीजांक गोंयच्या भायर धाडपाक आशिल्लें आनी हो दीस मागीर क्रांती दिन असो जाणून आयलो. व्हेरी गुड आर्याबाई. खूब ल्हान पिरायेचेर सुद्दां तुका इतिहासाची जाणीव आसा. खूब व्हड भुरग्यां हांवें पळयल्यांत, इतिहासाची भुरग्यां हांवें पळयल्यांत, विद्यार्थी जांकां 18 जूनाक कितें जाल्लें काय विचारल्यार सांगपाक कळना. पूण तुवें खूब सुंदर सांगलें 18 जूनाक कितें जाल्लें, कोणें क्रांतीची मशाल पेटयली. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ज्यांचेरय कविता बरयिल्ली आसा न्ही. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या शिवाच्या वृत्तीचेर डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायांनी. आनी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायांचे बापूय डॉक्टर लक्ष्मणराव सरदेसाय हे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचे खूब लागींचे आशिल्ले. आनी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय बी डॉक्टर लोहियांच्या संपर्कांत आयिल्ले. इनफॅक्ट मनोहरराय सरदेसायांच्या एका पुस्तकाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सारख्या इतल्या व्हड विद्वानांची प्रस्तावना पुस्तकाक लाभिल्ली आसा. कोंकणी साहित्याचें, कोंकणी कवितेची ती गिरेस्तकाय अशें आमी सगळे मानतात. कविता सादर केली न्ही, खूब सुंदर सादर केली, खूब व्हड कविता. आतां कविता सादर जाले उपरांत कशें दिसता? बरें दिसता. व्हेरी गुड. खूब बरी सादर केली कविता. ज्या नेटान ती कविता येवपाक जाय तो नेट कविते भितर दिश्टी पडलो. व्हेरी गुड. तुझें नांव सांग. माझे नाव किंजल सर्वेश नायक. आनी तूं खंयच्यान आयला? कुणय. कुणय कितें जाता अशें? देडलो जात्रा. दिनलो जाता, जात्रा जाता. आनी तूं खंयच्या शाळेन शिकता? गव्हर्मेंट हायस्कूल कुंडय. कुंडय. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतले? अनाथ. बरी जावन न्ही तुजी कविता. ओके. म्हज्या कवितेचें नांव आसा अनाथ. लेखक अनिकेत नायक. खंयच्या जातींतले खबर ना, खंयच्या कुळांतले खबर ना. खंयच्या जातींतले खबर ना, खंयच्या कुळांतले खबर ना. कोणाच्या पोटात जन्मल्ले खबर ना, कोणाच्या पोटात जन्मल्ले खबर ना. कारण हांव अनाथ. मायेचें पांगरूण घालून घट्ट गोपात घालपी आवय ना. मायेचें पांगरूण घालून घट्ट गोपात घालपी आवय ना. संवसारांतली सगळीं सुखां पदरांत घालपी बापूय ना. संवसारांतली सगळीं सुखां पदरांत घालपी बापूय ना. घर ना, भांगर ना, आंगांक सारके कपडे ना. घर ना, भांगर ना, आंगांक सारके कपडे ना. कोण आपलो कोण परकी खबर ना. कोण आपलो कोण परकी खबर ना. कित्याक मोग केन्ना गावलोच ना. कित्याक मोग केन्ना गावलोच ना. मागता तें मेळटा तुमकां. मागता तें मेळटा तुमकां. तुमच्या पोटाच्या बुकेक मरण ना. तुमच्या पोटाच्या बुकेक मरण ना. म्हाका मात चडशें कचऱ्यांतलेंच खावचें पडटा. म्हाका मात चडशें कचऱ्यांतलेंच खावचें पडटा. कारण म्हज्या बुकेक समजपी कोण ना.
कारण म्हज्या बुकेक समजपी कोण ना. हांव एक अनाथ. म्हजे कडेन दुख्खा शिवाय कांयच ना. जेजे कडेन हुस्को करपी आवय बापूय आसा ताका मात ताची किंमतूच कळना. धन्यवाद. किंजल, कविता एका अनाथ भुरग्याचेर आसा, काय ना, आनी जें लायफ आपणें भोगलें ना तें लायफ मांडप कवितेंतल्यान किंवा सादरीकरणांतल्यान खूब चॅलेंजींग आसता. एका गरीब मनशाची व्यथा आसत, एखाद्या सैनिकाची व्यथा आसत, जें आपणें अणभवलें ना पण तांची व्यथा कवितेंतल्यान बरोवप आनी सादर करप दोनी. कितली सुंदर तुवें ही कविता सादर केली खबर आसा. ह्या कविते भितर जो इनोसन्स लागता एक सादरीकरणाक, इनोसन्स म्हळ्यार कळटा सामकें अशें कांयच ना, म्हणजे आनी तकल्याक कांयच ना, जें आसा मनांतलें काळजांतलें तें मांडप, तें इतलें सुंदर तरेन तुवें मांडलें. खऱ्यांनीच तुका वालोर. हांव चड उलयना. जो भाव येवपाक जाय आशिल्लो तो 100% भाव तुज्या उतरांतल्यान, तुज्या दर एका उतरांतल्यान त्या अनाथ भुरग्याची वेदना, ताजी भावना तुवें 100% लोकांच्या मुखार मांडली अशें म्हाका दिसता. वालोर तुका. मागीर तुजें नांव सांग. अरिशा शेख. आनी तूं खंयच्यान आयला? खंय रावता तूं? खंयच्या गांवांत रावता? विद्यानगरान. आनी खंयच्या शाळेन शिकता तूं? रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिर. आनी तुजो आवडटो फेवरेट सब्जेक्ट बीन आसा? खंयचो सब्जेक्ट बीन आवडटा तुका? सायन्स आवडटा. सायन्सान अशें कितें अशें आवडटा तुका? एक्सपेरिमेंट्स म्हाका आवडटा, ते प्रॅक्टिकल्स करपाक. ताका लागून तुका सायन्स हो विशय आवडटा. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतलें? पप्पा आनी ताजो मोबायल. ओके, ऑल द बेस्ट. नमस्कार. आयज हांव तुमच्या मुखार पप्पा आनी ताजो मोबायल ही कविता सादर करतलें. पप्पा आनी ताजो मोबायल. पप्पा, तुजो मोबायल एक दीस तरी बंद कर. म्हजे कडेन मायेच्या 4 तरी खोबऱ्यो कर. उठ सूट हातान मोबायल. मन कशें रे तुजें रमता, म्हजेर लक्ष दिनासतना. रावंक कशें रे तुका जमता, म्हजेर लक्ष दिनासतना. आयताराक सुद्दां तूं फेसबूक लॉगीन करता. म्हाका एकटेच बेकार बसोवन पार्कान जॉगिंग करता. कित जालां रे तुजें ह्या दिसांनी? तुज्या पप्पानूय तुका अशेंच केल्लें? एल्बमांत फोटो पळयला हांवें, ताणें तुका फिरोवंक व्हेल्लें. म्हाकाय केन्ना फिरोवंक व्हर. म्हज्या लागीं खोबऱ्यो कर. हांसोवन खेळोवन कृता काडून. मोगान म्हाका वेंगेन धर. एक दीस तरी पप्पा मोबायल तुजो बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्या 4 तरी खोबऱ्यो कर. देव बरें करूं. बाय अरिशा, ही कविता तुका निवडपाक, सिलेक्ट करपाक कोणें आदार केल्लो? शिक्षकांनी काय पालकांनी? शिक्षकांनी. अमेश बाब तळवडकराची कविता. आनीक आयज जे तरेन आवय आनी बापूय ही चडसो वेळ मोबायलाचेर व्यस्त आसतात, आनीक जो वेळ भुरग्यांक दिसता आवयन आनी बापायन आपल्याक दिवपाक जाय म्हणून तो मेळना, तांचें दुख्ख तें, काय ना, तें बरे तरेन मांडपाचो तुवें प्रयत्न केलो, कळ्ळें न्ही. पण आनीक थोडोसो अभ्यास जाय, कारण एखादी कविता जेन्ना आपूण सादर करता तेन्ना त्या कवितेंतलीं उतरां, त्या उतरांचो उच्चार चड म्हत्वाचो आसता. केन्ना केन्नाय उच्चारा वेल्यान अर्थ बदलता. म्हणजे देखीक कोंकणींत बस आनी बस, जग आनी जग, बरोबर न्ही,
अशी एकच स्पेलिंग पूण वेगळे वेगळे उच्चार आणि त्या उच्चारांक धरून तांचे वेगळे वेगळे अर्थ असे असतात. आणि म्हणून ते उच्चार समजून घेवप खूब गरजेचें आसता. तुजी पिराय खूब ल्हान आसा म्हाका खबर आसा. एक उतर आयलें चार म्हणून न्ही, चार खबर कर, तें चार अशें तुवें उच्चारलें. कांय हरकत ना. पिराय परत एक फावट उल्लेख करता की खूब ल्हान आसा. चार म्हणटा ताका वेगळो अर्थ आसा. पणसाची चार आणि चार म्हळ्यार 4 काय ना. सो ते उच्चार जेन्ना करता आमी ते सारके जावपाक जाय. कविता बरी निवडिल्ली आणि ती बरे तरेन सादर करपाचो तुवें खूब बरो प्रयत्न केलो. व्हेरी गुड. तुझें नाव सांग. नियती गोपाळ परब. आणि तू कितलेक शिकता आता? फिफ्थाक शिकता. आणि खंयच्यान आयला तू? पणजेच्यान आयला. आणि हेच्या पयलीं केन्ना कविता सादर केल्या? खंय केल्या कविता सादर? कविता ट्रस्टान सादर केल्या. आणि आयज तू खंयची कविता सादर करतले? रव्याचे लाडू. रव्याचे लाडू. तुका आवडटा रव्याचे लाडू? हां, ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा रव्याचे लाडू. कविता बरोवपी टीचर डॅफिडेल फेर्नांडीस. रव्याचे लाडू. लाडू लाडू रव्याचे, लाडू लाडू रव्याचे, साकर वेलची आणि तुपाचे, साकर वेलची आणि तुपाचे, परमळीत वासाचे, तोंडान घातल्यार विरगळपाचे, तोंडान घातल्यार विरगळपाचे. लाडवाचो डबो आसा मायाचेर, कसो काडचो विचार चल्ला मनाचेर. लाडवाचो डबो आसा मायाचेर, कसो काडचो विचार चल्ला मनाचेर. आई न्हिदल्या खाटीचेर, आई न्हिदल्या खाटीचेर, उठत जाल्या पडटलो मार फाटीचेर, उठत जाल्या पडटलो मार फाटीचेर. न्हिदूंक गेल्यार दोळो लागना, लाडवाची याद न्हिदपाक दिना. न्हिदूंक गेल्यार दोळो लागना, लाडवाची याद न्हिदपाक दिना. म्हज्या आई सारके लाडू कोणूच करिना, म्हज्या आई सारके लाडू कोणूच करिना. लाडू लाडू रव्याचे, देवा आई उठना जाल्यार पुरो मातशे, देवा आई उठना जाल्यार पुरो मातशे. तुकाय दिता लाडू रव्याचे, तुकाय दिता लाडू रव्याचे. मार पडल्यार दोगाय खावचे, मार पडल्यार दोगाय खावचे. लाडू लाडू रव्याचे, लाडू लाडू रव्याचे. देव बरें करूं. नियती, लाडू आवडटा तुका? आणि तुवें कविते भितर सेकंड लास्ट लायन आशिल्ली, तुकाय दिता एक लाडू म्हणून. खंय गो तो? वयर चडचें पडटा काय लाडू इजिली मेळटा तुका घरा कडेन? मेळटा न्ही, मागल्यार मेळटात. व्हेरी गुड. आणि तूं मम्मीक बी हेल्प करता लाडू करपाक? हय. तूं कितें करून दिता मम्मीक लाडू करता आसतना? शेप दिता आणि करून दिता. अरे वा. कशी शेपीन करतात तुमी तुमगेर लाडू? सर्कल गोल करतात. आमगेर चौकोनी करतात मग. म्हणून चवथीक येवं खावपाक. खूब सुंदर कविता तुवें सादर केली. मुळात तुजो चेहरो आसा तोच लाडवा भशेन गोड सुंदर. सो त्या चेहऱ्याचो जो फायदो आसा कविता सादर करपाक तो तुवें खूब बरे तरेन केलो. आनीक कविता तशी सादीशीच ती, पूण ती चड प्रभावी करून तुवें आमच्या मुखार सादर केली. तुज्या टिचरीन बरयली ती कविता? टिचरीक रकाद दी आं, बरी बरयली म्हणून कविता. आनीक टिचरीक ह्या मिडियमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतलो की तिच्या विद्यार्थिनीन बाय नियतीन ती सुंदर तरेन हांगा येवन आमच्या मुखार सादर केली म्हणून. ओके, व्हेरी गुड. मग तुझें नाव सांग. म्हजें नाव कश्वी नायक. कश्वी. कश्वी, तू कितलेक शिकता? पांचवेक शिकता. आणि तुका कितें करपाक आवडटा शाळेन वचून? ड्रॉइंगा वांगडा क्राफ्टी आवडटा? तर आतां आयज तू खंयची कविता सादर करतले? पप्पा आनी ताचो मोबायल. पप्पा आनी ताचो मोबायल. कोणाची कविता? अम्बेश तनवडकर. हां, ओके. ऑल द बेस्ट तुका. पप्पा आनी ताचो मोबायल. पप्पा तुजो मोबायल एक दीस तरी बंद कर. पप्पा तुजो मोबायल एक दीस तरी बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खोबरो कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खोबरो कर. उठ सूट हातात मोबायल. मन कशें रे तुजें रमता?
उठ सूट हातात मोबायल, मन कशें रे तुजें रमता? म्हजें लक्ष दिनासतना रावूक कशें रे तुका जमता? म्हजें लक्ष दिनासतना रावूक कशें रे तुका जमता? दीसभर ऑफिसांत तूं रातचो घरा पावता, दीसभर ऑफिसांत तूं रातचो घरा पावता, मोबायलाकच वेंगान खेळत रोकडोच न्हिदूक धांवता. आयताराक सुद्दां तूं फेसबूक लॉगीन करता, आयताराक सुद्दां तूं फेसबूक लॉगीन करता. म्हाका एकटेच बारकात बसून पार्कात जॉगिंगेक वता, म्हाका एकटेच बाकार बसून पार्कात जॉगिंगेक वता. डेटा पॅक सोंपलो जाल्यार गेम्स खेळत बसता, डेटा पॅक सोंपलो जाल्यार गेम्स खेळत बसता. मम्मी हें नाटक तुजे मुक्काट्यांनी सोंसता, मम्मी हें नाटक तुजे मुक्काट्यांनी सोंसता. चल्ला कितें तुज्या ह्या दिसांनी? तुज्या पप्पानी तुका असोच केल्लो? आल्बमांत फोटो पळयला हांवें, ताणी तुका फिरोक व्हेल्लो. आल्बमांत फोटो पळयला हांवें, ताणी तुका फिरोक व्हेल्लो. म्हाकाय केन्ना फिरोक व्हर, म्हज्या लागीं खबरो कर, म्हाकाय केन्ना फिरोक व्हर, म्हज्या लागीं खबरो कर. हांसोन खेळून कुत्ता काडून मोगान म्हाका वेंगेत धर, हांसोन खेळून कुत्ता काडून मोगान म्हाका वेंगेत धर. एक दीस तरी पप्पा मोबायल तुजो बंद कर, एक दीस तरी पप्पा मोबायल तुजो बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खबरो कर, म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खबरो कर, 4 तरी खबरो कर. देव बरें करूं. कशवी, व्हेरी गुड. ह्या पिरायेचेर न्ही हांव तोखणाय करतां तुमच्या पिरायेक धरून तुमी ज्या तरेचें सादरीकरण करतात ताची, कळ्ळें न्ही? कारण ह्या पिरायेचेर फक्त ते पाठ करप आनी सादर करप इतलेंच आसता आनी तितलेंच आसपाकच जाय, कळ्ळें न्ही? सो तुमकां फक्त ती सादरीकरणाची शैली कळ्ळ्यार पुरो, इतलें जाल्यार सुद्दां खूब जालें, कळ्ळें न्ही? पूण एक गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय की तातूंत भितर न्ही कविते भितर एक भाव म्हणून आसता, कळ्ळें न्ही? तूं जेन्ना पप्पा सांगता की पप्पा एक दीस तरी पप्पा तुजो मोबायल तुजो बंद कर, हातूंत कन्विन्सिंग पावर येवपाक जाय. कन्विन्सिंग म्हणजे पटोवन दिवपाची. एक दीस तरी पप्पा मोबायल तुजो बंद कर, एक दीस तरी सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार शुक्रार शेनवार वापरतूं जायतलो, पण आयतार तरी म्हजे खातीर दे, आयतार तरी म्हजे खातीर दे. लक्षांत येता? आयतार तरी म्हजे खातीर दे न्ही, आयतार तरी म्हजे खातीर दे. लक्षांत आयलें न्ही? हें तुजे खातीर म्हणून सांगना हांव, हें सरसकट म्हणून सांगता सगळ्यां खातीर. तुजी संद घेवन हांव बाकीच्या खातीर म्हणून सांगता. सो तो भाव येवप म्हत्वाचो आसता, तो हाडपाचो तुवें खूब प्रयत्न केलो आनी तुज्या पिरायेक धरून तुवें जो प्रयत्न केला ताजी तुका तोखणाय, भरपूर तोखणाय, कळ्ळें न्ही? रमेश बाब वेळुस्कराची एक कविता आसा 2 उतरांची आनी म्हाका दिसता संवसारांतली सगळ्यांत ल्हान कविता आसूं येती. लोक कल. तूं मुंबय पावला केन्नाय? मुंबय लोकल म्हणून ट्रेन आसा, ती लोकल बंद पडली जाल्यार मुंबयचें लायफ बंद, कळ्ळें न्ही? सो त्या लोकल जी ट्रेन आसा आनी थंयचें जें वातावरण आसा ताजेर एक सुंदर कविता रमेश बाब वेळुस्करांनी बरयल्या. लोकल ट्रेन, लोकांचो कल म्हणजे लोक जर लोकल ट्रेनी कडेन जर लोकांचो कल जर नासत जाल्यार बंद, लायफ बंद अशें तरेचें. सो लोक आनी कल हातूंत भितर 2 उतरां जरी आसलीं अर्थ वेगळे वेगळे आसात. लोक, कल आनी लोकल. रमेश बाब ती कशी सादर करतालो? लोक कल, 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 लोक कल. खंयच्यान स्टार्ट करतालो? लोक कल, लोक कल, लोक कल, लोक कल, लोक कल, लोक कल. मागीर कसलो हें येतालो तो बीट दितालो सांग म्हाका? मागीर जो बीट येतालो तो कसलो येतालो? ट्रेनीचो येतालो न्ही, झुक 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 झुक. कारण तो ट्रेनी लोकला कडेन, लोकल जी ट्रेन आसा ताजे कडेन तो आपलो टोन कितें करतालो, मॅच करतालो. हें खूब म्हत्वाचें आसता, कळ्ळें न्ही? पिराय खूब ल्हान आसा, कळ्ळें न्ही? पूण सुदारपाची नदरेंतल्यान ह्यो कांय गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. खूब व्हड फुडार आसा. कविता फक्त कविता स्पर्धे पुरते न्ही, जाल्यार सदांच कविता सादर करीत राव, समजत राव. एक दीस बऱ्यांतली बरी कविता घेवन तूं आमचे मुखार येतलें हाची म्हाका खात्री आसा. बिरी बिरी पावसाच्या 4थ्या सिजनाच्या एपिसोडान आमी माणकुल्या भुरग्यांच्यो कविता आयकल्यो आनी तांच्या निरागसपणा वांगडा तांच्यो हुशारकायूय आमी पळयल्यो. कारण मार्मीक विशय तांच्यांनी ह्या आमच्या म्हणल्यार कवितेंतल्यान मांडले. म्हणल्यार इतल्या ल्हान पिरायेचेर तांच्यांनी
बरे बरे विशय आसा ते आपल्या कवितेंतल्यान सादर केले आनी तांचो जीव जरी सांज जालो पूण तांचो आवाज जो आसा तो गडगंज आसलेलो, विशय गडगंज आशिल्ले आनी ताचेर मार्गदर्शनूय आमकां भोमानेस्त अग्नी सरान बरे तरेन केलें आनी तांकां ताचे वयल्यान प्रोत्साहन मेळटलें आनी ह्या सान पिरायाचेर तांच्यांनी ह्या माचयेर पावल दवरला आनी दायजी वर्ल्ड आनी कविता ट्रस्टान बिरी बिरी पावसाच्या निमतान ह्या सान भुरग्यांक संद दिल्या. ताका लागून अशेच कार्यावळी आमकां सान भुरग्यांच्यो पळोवंक मेळटल्यो असोच मोग आसुनी. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws, Season 4.